कुट्टाळेचा आदलो जिल्हा परिषदेचा वांगडी मारियानो रॉड्रिगेज अधिकृतपणान काँग्रेस पक्षात सामील जालो। हे कार्यावळीत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सरचिटणीस माणिकराव ठाकरे आणि हेर फुडारी हजर आशिल्ले। या वेळार कुट्टाळे मतदारसंघात काँग्रेस बहुमतान जैतिवंत जातले असो विश्वास गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान उक्तायलो। तशेंच गोंयांत काँग्रेसीची 27 वयर सिटां येतली पूण कमी जावची ना अशें ठामपणान माणिकराव ठाकरेन सांगले। देश की जनता की, गोवा की जनता की भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि जरूर आज वैसा माहौल बना हुआ है तो उसमें आप देखेंगे अगर 6 महीने के अंदर इस तरीके से हम अच्छे पोजीशन में यहाँ पे जो 27 को चुनाव है तो 27 जगह ही कांग्रेस पार्टी के चुन के आएंगी, उससे ज्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगी। इतना भाई आप विश्वास के लोगों के जो रुझान है, जो लोग चाहते हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी तरीके से पोजीशन में कांग्रेस पार्टी आई है। सगळ्यान चड आभारी आमगे लोकांचो। लोक 5:30 आयलो, आतां 8:30 जायन गेली। लोक भायर येयलो, धाकली भुरगीं आहलो तेंचे बराबर आनी हो लोक चड आमगेलो फकत सांकवाल विलेज पंचायतीचो वयलो आनी आमगे ते भायर वेलसांवच लोक येयलो आहा। हेच मिटिंगे भाशेन आमी आनी 3-4 मिटींग करतले, वेलसांव करतले, कांसाळ करतले आनी कुट्टाळ करतले सेपरेट आनी तेंकाय रिस्पॉन्स तुमचो कितू येतो तो आमगे लोकांचो आनी आमगे यूथ जे भाशेन भिल्लाचे आनी सांकवाडीचे उठोन भायर सरले न्हू, सो चड उपकार हांव लोकांचो। कित्याक आमगेलें 90% पॉप्युलेशन भायलें, तरी समज आमी सांकवाल पंचायती समज लीड घेवपाक शकताय इंडिपेंडंट म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसी बॅनराचेर सगळे एकठांय जाल्यार आमी इजिली आमगे गोल अचीव करूंक शकतले। ओके, आनी हेका लागून आमी पार्टीन तिकेट कोणाकूय दिवं पूण आमी सगळे एकठांय रावन काम करतले। हांव जावं पिटर जावं सगळे जॉइन काँग्रेस पार्टी सगळे एकठांय करपाक सोदता, एकठांय गोंयकारांक मुखार काडपाक सोदता। वी वॉन्ट टू सेव गोवा फ्रॉम दिस इलिगल कंस्ट्रक्शन चलता, आमचे इलिगल डेव्हलपमेंट चलता। आमी अगेन्स्ट जाय, वी वॉन्ट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट। पूण जशे सायडीन बसून चोय प्रेस्टीज, इट इज कम्युनिटी लँड उलोवपाक जायते आहा कितें चल्लां आमच्या गांवांत। आमच्या ही पार्टी बीजेपी पार्टी कितें करता हे सगळे स्टॉप करपा लागून हांव मागता आमगे एक चान्स दियाय, पुतूर काँग्रेस पार्टी निवडून हाडाय। काँग्रेस पार्टी जिखली आमगे गोंय सी जातले। थँक्यू। कडेन एक फोर्स आसा। 2017 ताणें काँग्रेस पक्षाचेर तिकेट इलेक्शन लढलेलो आनी तो हार्डली 400 मतांनी 300-400 मतांनी तो हरलेलो। तो तेजे कडेन ह्या भागांत खुबशे लोक आसा, कारण तो तेंचे बरोबर आसता, खास करून जुवारीनगर आनी त्या बेल्टान। म्हाका दिसता तो जॉइन जाल्ल्यान काँग्रेसीचो सीट हो कन्फर्म जाल्लो आसा। बाकीचो जो पिटर आमगेलो ब्लॉक प्रेसिडेंट, बाकी सगळे जे लिडर आशिल्ले आमचे ते सगळे लिडर आनी हो जर एक जालो, जेन्ना सगळ्यालो फोर्स एक केलो जाल्यार तेजो फायदो कुट्टाळे जातलो आनी बाकीच्या दाबोळे, वास्को आनी मार्मगोवा, जी मार्मगोवाची 4 सीट आसा ते 4 सिटांचेर ताजो इम्पॅक्ट पडटलो। आनी आमचो जो टार्गेट आसा ह्या फावटी आमचो 4-0 करपाचो मार्मगोवा तालुकाक। 4य असेंब्ली सीट जिखपाचो आमचो टार्गेट आतां आमी दवरलेलो आसा। Today, I am sure we are going to win at least minimum 15 seats from south and 10 to 12 seats from north. So that way we are planning and I am 100% sure कल अगर वोटिंग होता है तो 27 seats to the Congress party sure shot we are going to get. ताणें आमच्या पक्षान प्रवेश केलो म्हूण आनीक चड शाबासकी हांव दिता बाब पिटराक, कित्याक ताणें आमचो फाटल्या 4-4.5 वर्सां ब्लॉक बरे भाशेन आमचो काँग्रेसाचो ब्लॉक सांबाळ्ळो म्हूण। आनीक जेन्ना हे दोगूय आमच्या वरिश्ठ हांबे काँग्रेसीच्या म्हज्यान म्हणूंक येता की हे दोगूय एकठांय जावन हे फावटी म्हाका म्हाका दिसता आमचे काँग्रेस पक्ष 100% 100 न्हू 110% आमचे पक्ष हे सीट निवडून येतले। आनी एकूच न्हू पूण हे मार्मगांव तालुक्यात जे 4य सिटां आहाय हे सगळे आमी एकठांय जावन 4य सिटां आमी बीजेपी कडल्यान आमी घेवन आमी आमचो सरकार करतले।